भाजपा सरकार इतिहासांतल्या नोंदीन फेराफेर करून तशेंच महत्वाचे दस्तावेज नष्ट करून देशांत 2014 उपरांतूच सगळे परिवर्तन जाला अशें दाखोवंक सोदता अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकारान भाजपा सरकाराचेर फार पेटयला। 2012 सावन परिवर्तनाचो नारो गायत भाजपा सरकारान ताजें मोडिफिकेशन केलां अशें तो म्हणटा। गोयचे पयले मुख्यमंत्री बाळासाहेब बांदोडकर आनी हेर फुडाऱ्यांच्या विधानसभा कामकाजांतले रेकॉर्ड नष्ट जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे विधान धक्कादायक आसा अशेंय पणजीकार म्हणटा। मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाला ह्या एकंदर प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करची तशेंच ह्या विशीं पुलिशेन FIR दाखल करून कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। तशेंच जे कोणी हे दस्तावेज नष्ट केल्यात तांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। आयचो विषय तुमच्या म्हऱ्यान प्रदीप बाबान मांडलेलो आसा आनी एक गंभीर आणि महत्वपूर्ण असो विषय जो गोयच्या इतिहासाक लागू जाता, जो गोयच्या स्वाभिमानाक लागू जाता, जो गोंयकारपणाक लागू जाता असो विषय जावन आसा। भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे सरकार आम्ही पळयला की इतिहास फेरफार करून इतिहास एक वेगळो प्रस्तुत करपाचे कारस्थान हे भारतीय जनता पार्टी खूप वेळा केला। हे महत्वपूर्ण दस्तावेज गोयच्या विधानसभेतल्यान नष्ट करून जणू काय 2014 नंतरच सगळे गोंयांत कितें घडला, या देशांत कितें घडला असो करपाचो ह्या भारतीय जनता पार्टीचो हो प्रयत्न जावन आसा। मागणी करता की गोंय सरकारान ताबडतोब सिटींग जो हायकोर्टाचो जज आसा, जुईज आसा, त्याच्या अध्यक्षेखाली एक समिती नेम करची जेणे करून सगळी हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हितून कितें सत्य आसा, कोण खरें उलयता, कोण फट उलयता, कोणी दस्तावेज नष्ट केले हे सगळे लोकां मुखार दवरचे ही आमी मागणी करता की एक कमिटी फॉर्म करची जी हायकोर्टाचो जज त्याचो अध्यक्ष आसतलो, जेचे वरवीं हे कितें गोड बंगाल, हे कितें षडयंत्र, हे कितें काळे बरे, हे RSS मेंटॅलिटीचे लोक त्यांचे फुडारी आणि गोयचो मुख्यमंत्री करूंक सोदता आणि म्हणूंक सोदता आणि कितें तो साध्य करूंक सोदता हे गोयच्या जनते मुखार साफ जावचे इतले आमी मागणी करता।